खापरेश्वर देवस्थानाकडल्या वडाचे स्थलांतर करपाक सुरुवात जाल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण हो वड हांगासरल्यान काढून दुसरेकडेन वळून घालतले। पर्वरे उड्डाण पुलाच्या कामात हो वड आडखळ थारतलो, ताका लागून तो दुसरेकडेन शिफ्ट करपाचो निर्णय घेतिल्लो। वड काडपा बरोबरूच देवळी मोडपाक घेतिल्ल्यान लोकांनी खर विरोध केलो। पर्वरेच्या खापरेश्वर देवस्थानाकडल्या वडाचे स्थलांतरित करपाक सुरुवात जाल्या। उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण वडाक दुसरेकडेन शिफ्ट करतले। वड काडपा बरोबरूच देवळी मोडपाक घेतिल्ल्यान लोक चाळवले। देवूळ मोडपाक लोकांनी खर विरोध केलो, ताका लागून तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। गोंयांत सद्याक एम्ब्युलन्सी उण्यो पडटात। आमकां आनीक एम्ब्युलन्सींची गरज ना। आमी मागणी दवरल्या म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। तेच बरोबर जीएमसीतले हॉर्स व्हॅनवाल्यांचेर परतून विश्वजितान फोग काडलो। हे हॉर्स व्हॅनवाल्यांची माफियागिरी बंद करतलो म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी। एकीकडेन उदका खातीर वळवळे आनी दुसरीकडेन निसर्गीक उदकाची नाशाडी सुरू आसा। लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयलो, पूण थंय जी निसर्गीक झर आसा तिच्या संवर्धनाची कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ली। ताका लागून हे झरीचें उदक गटारांत व्हांवून फुकट वता। गोंयांत मार्च, एप्रिल, मे ह्या 3 म्हयन्यांत उदकाक लागून लोकांचे सामकेच हाल जातात। हे झरीचें उदक पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान लोटलेच्या गांवांक दिल्लें जाल्यार लोकांची उदकाची गरज भागता आशिल्ली, पूण हे उदक गटारांत व्हांवून फुकट वता। हालींसाराक अपघातांचे सत्र सुरूच। आयतारा नालगोंडा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दोगांक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बसीन अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान बस आनी कारी मदीं टक्कर जाली। 2 जाणांक मरण आयलेंच, पूण कारीचें बी बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाविशीं आपणे जायते खेपे विधानसभेच्या सभाघरांत विशय मांडला। इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम दिवचले करपाविशीं आमचो विचार सकारात्मक आसा। आमकां गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत करपाक जाय अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें। शेनवारा रातीं जाल्ल्या पतग्राम महोत्सवाच्या कार्यावळी उपरांत मंत्री गावडे उलयतालो।
उत्तराखंडाच्या चामोली जिल्ह्यात आवालांच्या सुवातेर बर्फात अडकून पडिल्ल्या आनीक दोगांक काडपाक सुरक्षा रक्षकांक येस आयले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 28 फेब्रुवाराक सुमार 53 कामगार ह्या बर्फात अडकून पडिल्ले। ते उपरांत सोद मोहीम चालूच आशिल्ली। शेनवारा स्नोफॉलाक लागून सोद मोहीम तात्पुरती बंद दवरिल्ली, पूण आयतारा आनीक 2 बॉडी काडपाक सुरक्षा रक्षकांक येस आयले। पूण एकल्या कामगाराचो सोद अजून सुरू आसा अशें कळटा। बोर्डा मल्टीपर्पज कॉलेजीकडेन अनवळख्यान हॉटेलाचो कोयर हाडून उडयला। ह्या प्रकाराचेर मडगांव पालिकेचो नगरसेवक कामील बरेटोन तिडक उक्तायली। हे कोणे कृत्य केलां ताचेर पालिकेन खर कारवाय करची म्हणून तांणी मागला। तशेंच पुलिशेन थंयचे सीसीटीव्ही कॅमेरा तपासचे अशेंय कामिलाचें म्हणणें। कुडचड्यार उबे जाल्ल्या भलायकी केंद्राचे पुराय श्रेय हे थळावो आमदार निलेश काब्रालाचे। कुडचड्या वयल्या हेल्थ कॅम्पाच्या उक्तावणाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो। ह्या वेळार आमदार निलेश काब्राल, जीएमसीचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकर आनी हेर वरिष्ठ दोतोर हाजीर आशिल्ले। गिरी भुंयगत लायटीचे केबल घालपाचे काम करतना उदकाची मुख्य पायपलायन फुटली। ताका लागून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। रस्तो खणटना जीसीपीचो धपको पायपलायनीक कोशिल्ल्यान पायपलायन फुटली। भरपूर प्रमाणात उदक व्हांवन कुशीक शेतांनी गेले आनी पिकांचें लुकसाण जालें। दोन, 3 आणि 4 मार्च असे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला। हवामान खात्यान राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या। 2 ते 4 मार्च मजगती खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। हे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय तशेंच चडांत चड तापमान 37°C मेरेन उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायला। देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला।
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आयतारा सकाळी एका फेडेक्स विमानाक उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका सुकण्याक विमान आपटलें आणि उपरांत इंजिन फेल जाल्ल्यान उजो पेटलो. ताका लागून विमान तात्पुरते नेवार्क एअरपोर्टाचेर लँड करचें पडलें. सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी. कोंकणी आणि मराठी शाळा बंद पडच्यो ना म्हणून मुख्यमंत्री सांगता खरें, पूण एक एक करून सरकारी शाळा बंद पडत आसात. 2018 सावन आतां मेरेनचो आंकडो पळयलो जाल्यार 2018 ते 2025 ह्या 7 वर्सांत आतां मेरेन 75 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. सरकार कोंकणी आणि मराठी माध्यमांच्या सरकारी शाळांक वाटावपा खातीर जायते यत्न करीत आसा. अशें आसलें तरी सरकारी शाळा मात बंद पडपाच्यो थामनात. फाटल्या 7 वर्सांत 75 सरकारी शाळा बंद पडल्यात. सरकारी शाळा बंद पडपाचे मुख्य कारण कितें तर सरकारी शाळा आशिल्ल्या वाठारांतूच खाजगी शाळांक परवानगी दिवप. एकदा ह्यो खाजगी शाळा सुरू जाल्यो की त्यो सरकारी शाळांनी वचपी विद्यार्थ्यांक आपले कडेन ओडून व्हरतात. अपघातांचे सत्र काय उणे जावपाचे नांवूच घेना. बॉलिव्हिया एका धक्कोदायक अपघात जाल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 बसी मदीं समोरासमोर टक्कर जाल्ल्यान अपघात घडलो आनी 37 जाणांक मरण आयलें. तशेंच हेरांक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा.
तेलंगणाच्या बोगद्याचो कांय भाग कोसळिल्ल्यान सुमार 8 कामगार भितर आडकून पडिल्ले. ते उपरांत सुरक्षा रक्षकांनी बचाव कार्य करपाक सुरवात केल्ली. 4 जाणांक भायर काडपाक सुरक्षा रक्षकांक येस आयला, जाल्यार हेरांचो सोद सुरू आसा. आयताराय बी सोद मोहीम सुरूच आशिल्ली. सोमार मेरेन कोसळिल्लो भाग दुरुस्त जातलो अशें कळटा. अनैसर्गिक रितीन पिकयल्ली फळां, बनावट वखदां आनी नितळसाण नाशिल्ल्या हॉटेलांचेर अन्न आनी वखदां प्रशासनाची धाड घालप सुरूच आसतली. बेकायदेशीर घडणुकांचेर धाड घालप बंद जावची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तशेंच लोकांचे हित पळोवन आनी तांकां विश्वासांत घेवन सगळे निर्णय घेतले अशें राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें. सातवो वेतन आयोग लागू करचो तशेंच पगार वाड करची अश्यो मागण्यो घेवन शेनवारा पंचायत कामगारांनी सांखळी रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. येवपी अर्थसंकल्पीय अधिवेशना पयलीं कामगाराचो विशय सुटावो करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें. तशेंच कामगारांनी हेर मागण्यो मांडून मुख्यमंत्र्याक निवेदनूय सादर केलें. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हेन्स आणि युक्रेनाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हांचे मदीं व्हाईट हाऊसांतूच वादावादी जाली. JD व्हेन्स हांणी झेलेन्स्कीचेर अमेरिकेच्या अपमानाचो आरोप केलो. त्याच वेळार ट्रम्प आनी झेलेन्स्की मदीं पेटले. झेलेन्स्की पुराय संवसाराक तिसऱ्या महायुद्धात धुकलता असो आरोप ट्रम्पान केलो. अंमलबजावणी संचालनालयान म्हळ्यार ईडीन फिनटेक फर्म पेटीएमाची मालक कंपनी 197 कम्युनिकेशनान 2 उपकंपन्यांच्या संदर्भात कांय नेमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपा खाला नोटीस धाडल्या. 197 कम्युनिकेशन्सा कडेन पेटीएम ब्रँडाची मालकी आसा. दरम्यान 197 ह्या कंपनीन BSCक तांचे बरोबर करार आशिल्ल्या लिटल इंटरनेट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नियरबाय इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडान फेमा कायद्यांचे उल्लंघन केल्या संबंधी 28 फेब्रुवाराक ईडीची नोटीस मेळिल्ल्याची माहिती दिली.
दिल्लीत फाटल्या कांय वर्सां सावन 15 वर्सां परस पोरणे पेट्रोल वाहन आनी 10 वर्सां परस मायज पोरणी डिझल वाहनां वापरपाक बंदी आसा. मात तरी आसतना पोरणी वाहनां चलोवप्यांचेर कारवाय करपाक आतां कडक उपाय येवजण राबयतले. राजधानी दिल्लीतल्या पेट्रोल पंपाचेर आतां 1 एप्रिल म्हयन्या सावन 15 वर्सां जावन गेल्ल्या पोरण्या वाहनांक इंधन दिवचे नात. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंग सिरसा हांणी शेनवारा पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. ह्या बसकेत राजधानीतले हवा प्रदूषण नियंत्रणात हाडपा बद्दल चर्चा जाली. ह्या चर्चे उपरांत महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे घुवळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. गुजराताक एका भाजी व्हरपी टेम्पोत बेकायदेशीर रितीन सोरो घेवन वचपी प्रकरणात दोगांक धरले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दोगूय जाण सुमार 15 लाखांचो सोरो टेम्पोत घालून व्हरताले. वडोदरा पुलिसांनी वाटेर टेम्पो आडयलो तेन्ना तांकां हो सोरो दिश्टी पडलो. राज्यांत अपघातांचे सत्र सुरूच. आयतारा दनपारां अटल सेतूचेर एक स्वय अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका कारीन डिवायडराक नेटान धक्को दिलो. कार चलोवपी भर वेगान गाडी चलयतालो असो अंदाज आसा. वाडट्या अपघातांचे फाटभुंयेर येरादारीचे नेम पाळून उपरांतूच गाडयो चलोवच्यो अशें आवाहन येरादारी पुलीस करपाक लागल्यात. ब्यात्तराव्या BN मल्लिक अखिल भारत फुटबॉल सर्तीत गोंय पुलीस फुटबॉल पंगडान नागालँड पुलीस पंगडाक हारावन 3-1 जैत जोडले. ही सर्त अगरतलाक त्रिपुरा पुलिसांनी आयोजीत केल्ली अशें कळटा. काश्मीराक लंग कॅन्सराच्या दुयेंसांत बरीच वाड जाल्या. भलायकी तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण भरपूर प्रमाणात सिगार ओडिल्ल्यान हो लंग कॅन्सर जाता. तशेंच सिगार न ओडप्यांकूय लंग कॅन्सराचे दुयेंस सांपडटा. लंग कॅन्सराची मुखेल लक्षणां म्हळ्यार छातयेन दुखप, खोकली येवप, खोकले वांगडाच रगतूय येवप. कोणाकूय अशी तरेची लक्षणां दिसून आयलीं जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात.
संस्कृतीची ओळख करून दिवपी बतग्राम महोत्सवाक दिवचले दबाजान सुरुवात जाल्या। तब्बल 5 वर्सांच्या खंडा उपरांत दिवचल बचाव अभियाना वतीन हो महोत्सव आयोजित केला। छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर 2 दीस चलपी ह्या महोत्सवाचे शेनवारा राती कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। या महोत्सवाच्या उक्तावण सोहळ्यात वेगवेगळ्या मळार वावर केल्ल्या कलाकारांचो भोवमान केलो। उक्तावणा पयलीं विठ्ठल नावाचो जयघोष करीत शारांत दिंडी काढली। उपरांत तुमासेच्या सत्तरी मंडळाच्या कलाकारांनी नांदी सादर केली। राज्यांत वाडपी कॅन्सराच्या दुयेसाच्या फाटभुंयेर महाराष्ट्र सरकारान 14 वर्सां मेरेनच्या चली भुरग्यां खातीर फुकट कॅन्सर वॅक्सीन उपलब्ध करपाचें थारायलां। सध्याच्या काळात खंयच्याय वयाचेर कॅन्सराचें दुयेंस सांपडटा आनी सर्वसामान्य मनशाक हे वॅक्सीन फायदेशीर थारतलें, अशें महाराष्ट्राचे भलायकी मंत्री प्रकाश आंबेडकर हांणी सांगलें। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात। संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार। तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लाईव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचा आवाज। या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनात खूबशे तरंग उठतात, खूबशी ल्हारां उसळटात। या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार। हांव सुमिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। पर्वरेच्या खापरेश्वर देवस्थानाकडल्या वडाचे निमणे स्थलांतर, वड काडपा बरोबरूच खापरेश्वराचे देवूळय उडयले मोडून, देवूळ मोडपाक लोकांनी केल्लो खर विरोध।
जीएमसी चलपी हॉर्स व्हॅनवाल्यांची माफियागिरी खपोवन घेवचे ना, कोणाचे राजकीय दबावाकूय बागोवचो ना, मंत्री विश्वजीत राणेची शिटकावणी. रोखड्योच खंय नव्यो एम्ब्युलन्सी. बोर्डा मल्टीपर्पज कॉलेजीकडे अनवळखी मनशान रस्त्यार उडयलो हॉटेलाचो कोयर. मडगांव पालिकेन संबंधिताचेर करची कारवाय. नगरसेवक कामिल बरेटोची मागणी. तापमान वाडले. फुडले 3 दीस पडटले कडकडीत वत. लोकांनी घेवची जतनाय. हवामान खात्यान जारी केलो येल्लो अलर्ट. एकीकडेन उदका खातीर वळवळे, दुसरीकडेन निसर्गीक उदकाची नाशाडी सुरू. लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरिल्ल्यान निसर्गीक झरो गायब. सरकारी शाळा बंद पडपाचे प्रकार सुरूच. 2018 ते 2025 ह्या 7 वर्सात 75 सरकारी शाळा पडल्यात बंद. आता पळयात खबरो विस्तारान. पर्वरीच्या खापरेश्वर देवस्थानाकडल्या वडाचे निमणे स्थलांतर केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण हो वड हांगासरल्यान काढून दुसरे कडेन व्हरून घालतले. वड काडपा बरोबरूच खापरेश्वराचे देवूळ मोडून उडयले. देवूळ मोडपाक लोकांनी खर विरोध केलो, पूण कडक पुलीस बंदोबस्तात देवूळ मातयेबरवण केले. पळयात पुराय बातमी. पर्वरेच्या खापरेश्वर देवस्थानाकडल्या वडाचे स्थलांतर करपाक सुरवात जाल्या. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण वडाक दुसरीकडे शिफ्ट करतले. वड काडपा बराबरच देवूळय मोडपाक घेतिल्ल्यान लोक चाळवले. देवूळ मोडपाक लोकांनी खर विरोध केलो. ताका लागून तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली. परिस्थिती हातीभायर वचची न्हू म्हूण मोठ्या प्रमाणात पुलीस तैनात केल्ले. उच्च न्यायालयान फकत वड दुसरीकडेन स्थलांतरीत करपाचो आदेश दिल्लो. देवूळ मोडपाक सांगूंक नाशिल्ले म्हूण लोक सांगतात. खूप दुःख झाले की आमचो राखणदार मुस्लीम जावन पासून आमी ताका मानता. आमी बुधवारा आनी आयतारा आमी हांगा येताले पेटोवपाक. तो राखणदार आमचो पर्वरीचो. आयज आयकलें की आमी तें मोडटा म्हणून देवूळ. आनी सायड बाय सायड कोर्टाचेर पासून हांव रिस्पेक्ट करता की ऑर्डर आसा ती झाडां कापपाक आसा, देवूळ मोडपाक न्हू. पूण ती ऑर्डर एकाचेर घेता आनी मोडटा देवूळ. हाजें कितें उलोवपाचें. आनी एका सायडीक सीएम म्हणटा आमी हिंदू धर्म आनी हो खंयचो धर्म बाबा. धर्म म्हणटा तो सगळ्याचोच. धर्म मनीसपण आसपाक जाय पयलीं. हांकां पयलीं मनीसपणूच ना. देव आतां ते कितलीं वर्सांची आयज कालचें ना, ते कितलीं वर्सांची आसा ती. रस्त्याक लागता, झाड मोडटा, कोर्टाची ऑर्डर घेता, मोडटा बरी आसा. पूण तुमी तेजू निमतान तुमी देवूळय मोडटा. हो खंयचो कायदो. कोर्टाची ऑर्डर मोर्चे घालता वपाची ना. कोर्टाचे हांव येना तांकां भायर काडप. म्हाका उपकार उपकारता तांकां भायर करता. मोर्चे घालता वपाचें ना. म्हाका उपला, म्हाका व्हरोन खंय घालता तें घाला. मोर्चे घातला हांव येयना. मोर्चे घातला विचारात तुमी. मोर्चे घातला विचारा. तो सीएमाक आपण हाडाक आसा. तो कसलो हिंदूचो पळोवंक जाय. तांकां भायर काड. तांकां भायर काड. मोर्चे घातला वपाचें ना. मोर्चे घातला वपाचें ना. काढून आपयता तें आपय. मोर्चे कोण सीएमाक हात घाल आनी काड म्हणून सांग. पळोवपाक जाय. तांकां हात लावं नाका म्हणून सांग. सीएमान आपय. सीएमान काडून न्ही न्हू. कसलो हिंदूचो पळोवंक जाय. न्याय सोंपलो तेन्ना गोंयकार सोंपले. तेन्ना न्यायच ना. न्याय खंय मेळत ना. आनी न्याय जर आसलो जाल्यार आयज हो निवाडो मेळचो नासलो. कित्याक सांग पळया. हांव कित्याक हें उलयतां. 2002 जेन्ना नॅशनल हायवे हें घातले, इम्प्लिमेंट केले, ते टायमार सरकार कोणाचो आसलो. वाजपेयी सरकारान जे नॉर्म्स घातले पळय नॅशनल हायवे, ते खंय पांया पोंदाक घातले तुमी. आमी मागता ते न्हू. कायद्या प्रमाणे पयलीं सद्या पयलीं तेजे नॉर्म्स अशे आसले की मुद्दाम जावन लोकांक त्रास करून तो हायवे जावंक जायना. आनी मेनली जर तर तो डिस्ट्रिक्ट रोडा वयल्यान जर तो हायवे व्हरता जाल्यार सेंटर ऑफ द लायन घेवन दाखोवचें तेणी आमकां. कित्याक हांव उलयतां म्हणून न्हू. हो कायदो तूं सांगता तो फॉल्स म्हणून दाखोवता हाडून. सेंटर ऑफ द लायन घेवन प्रत्येक कडेन 30 मिटर दोनूय सायडीन मेळटा जाल्यारूच ताका एप्रुवल मेळटा वयल्यान. आज हे कित्याक घडटा. आज तूं पळयता आसतलो ते बिल्डींग बांदपाक फिलींग चालू आहा. हांकां हे भायले लोक जे बिल्डर लॉबी आहा तांकां प्रोटेक्शन आनी देवाक प्रोटेक्शन ना. अरे हिंदुत्व म्हणणारे तुम्ही सरकार मरे खंय गेले तुमचें हिंदुत्व. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
गोंयांत सद्याक एम्ब्युलन्सी उण्यो पडटात. आमकां आनीक एम्ब्युलन्सीची गरज आसा. आमी मागणी दवरल्या म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तेच बरोबर जीएमसीतले हॉर्स व्हॅनवाल्यांचेर परतून विश्वजितान फोग काडलो. हे हॉर्स व्हॅनवाल्यांची माफियागिरी बंद करतलो म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी. गोंयांत सद्याक एम्ब्युलन्सी उण्यो पडटात. आमकां आनीक एम्ब्युलन्सीची गरज आसा. आमी मागणी दवरल्या म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. त्याच बरोबर जीएमसीतले हॉर्स व्हॅनवाल्यांचेर परतून विश्वजितान फोग काडलो. हे हॉर्स व्हॅनवाल्यांची माफियागिरी बंद करतलो म्हणून विश्वजिताची शिटकावणी. कितें जालां की आयज रिस्पॉन्स टायम कमी जावंक जाय म्हणून आमी ऑलरेडी प्रपोजल घातलेलें आसा की आमकां कमीत कमी 75 चे वयर आमकां एम्ब्युलन्सीस जाय. 10 एम्ब्युलन्स आमचे केन्ना केन्ना कांय गोश्टी खातीर सिक्युरिटी रिजन्स काय आमी व्हडले डिग्निटरीज येता तेन्ना ते कुशीक दवरचे पडटा. तेज्या खातीर तेज्या भायर आमचे कडेन 75 ऑन रोड एम्ब्युलन्सीस एट एनी गिवन पॉयंट ऑफ टायम आमकां जाय. आनी ते एम्ब्युलन्सीस आमकां प्रपोजल आमी ऑलरेडी घातलेले आसा की पॅटर्न ऑफ एसिस्टन्स आमकां वाडोवन आमचे चर्चा आमी करतलेच. पूण हे आमकां कितें जालां की आमचे रिस्पॉन्स टायम एक विशय जालो पूण आयज रिक्वायरमेंट बी वाडले. आयज प्रत्येक गोश्टी खातीर आमकां वेगळ्या तरेतले कॉल्स इतले येता की ते हँडल करपाक मुश्कील जावंक लागले. पूण आमकां ते ओवरऑल आमकां नॉट कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमकां हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी आयडेंटिफायड केल्या. वी हॅव टू एक्चुअली आयडेंटिफाय द हॉटस्पॉट. इतल्या वर्सांचो आमकां अनुभव आहा पूण ते हॉटस्पॉट्स बी बदलूंक लागले. आनी त्याच तरेन एम्ब्युलन्सीची संख्या वाडल्यार तर आमी वाडपाचो प्रपोजल आमी घातल्या. ते वाडयल्या उपरांत एडवान्स आनी गोंया राज्यान एकूच आमचे फ्लीट आहे जे एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आहे. ते एडवान्स लायफ सेवींग एम्ब्युलन्सीस आमी आनी वाडोवपाचो आमी प्रपोजल घातलो. ते एकदां जाग्यार येतूच आमी हे करतले. हॉर्स व्हॅन सर्विसीस आमी ते ऑल अक्रॉस द स्टेट 108 कर्नाटका राज्यान जे चलयल्या आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंट पयलीं आशिल्ले त्याच आमी गोंया राज्यान आमी चलोवपाचे हे आसतले. हे माफिया सर्विसीस जे एम्ब्युलन्स सर्विसीस जे गोवा मेडिकल कॉलेजान गाजयता काय पॉलिटिकल पेट्रनेज घेवन गाजयता ते बंद करपाचो म्हाजो प्रयत्न चालू परत हांवें केल्लो आसा. आतां हांव कोणी कितें म्हाका सांगल्यार हांव कसोच आयकपाचो ना. कित्याक गरीब मनशाक 20-24 हजार 25 हजार दिवन रातचे बॉडी व्हरपाक आरे बॉडी ते पेशंटाचे जे कोण एक्सपायर जाला ताका मातशे तरी सहानुभूती आसूंक जाय. सरकार आमचे आसतना आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान हें करूं शकना. आनी हे माफिया लोकांक अक्षरशः भितरडोवंक जाय. एम्ब्युलन्सवाले जे कोण लोकांक लुटता त्यो आनी मनशाचे मरणाचेर बी ते पयशे करपाचो प्रयत्न करता. हांव जो पर्यंत आरोग्य मंत्री हांव खपून घेवचो ना. खंयचेंय प्रेशर येवन दी म्हाका काय करता. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बोर्डा मल्टीपर्पज कॉलेजी कडेन अनवळख्यान हॉटेलाचो कोयर हाडून उडयला. ह्या प्रकाराचेर मडगांव पालिकेचो नगरसेवक कामील बरेटोन तिडक उक्तायली. हे कोणे कृत्य केलां ताचेर पालिकेन खर कारवाय करची म्हणून तांणी मागलां. तशेंच पुलिशेन थंयचे सीसीटीव्ही कॅमेरा तपासचे अशेंय कामीलाचें म्हणणें. सकाळी म्हळ्यार हे आतां सकाळी हांव आयल्यार पयलीं सगळी एक रास पडिल्ली हांगा. खूब सरप्रायज जालो. मागीर हांवें सुपरवायजर तेका आपयलो. हें कितें जालें काय तो म्हणपाक लागलो राती कोणें तरी घातला आसता म्हणपाक लागलो. ही आख्खी हॉटेलाची जी पार्टी जाल्ली पळय पार्टीची खंय आसतली ती म्हळ्यार म्हाका दिसता 2-3 दिसां पयलीं खबर. कोण तरी एकठांय करून हाडल्यार एक एका जी गार्बेज आहा तेका वास मारपाक लागता म्हळ्यार कळटा ती फ्रेश न्ही. ती 2-3 दिसांची बऱ्यो खंयचे व्हडले हॉटेलांत ती बरी पार्टी करून येयल्या. पार्टी करून हाडून तेंच्यांनी खंय मेळ्ळा म्हणून पयलीं कितें जातालें आमी थोडे ब्लॅक स्पॉटाक थंय घालताले. आतां हो ब्लॅक मात्र मेन स्पॉट आमगे हो हांगा बोड्डा. हांगा लोक इतले प्रायमरी एरिया आनी लोक कितले वचत आसा सारके आनी हांगा हाडून घालप सगळी घाण घातली. हांवें फगड केला. हेजेर एक्शन जावपा जाय.
सारखे आमची म्युन्सिपाल्टीन ताका 1-2 लाख तरी फायन मारपाकूच जाय कित्याक आतां पुलिसांक सांगला पुलीस येतले आनीक जे आमचो सायडीन कॅमेरा आहा ते कॅमेराचेर आयडेंटिफाय जाल्यार आमकां कळटलें कोणे घातलें तें कळटलें आनी ह्यो फावटी आमी तांकां कशें सोडपाना हें पयलीं जाल्यार आमी आमचे सरावंडींग म्युन्सिपाल्टी खंय जाग्यार हें घालीत आसता पण आतां आमी एका वगैरे रावपाना की हें जाता तें खूब वायट आमी रावपाक लागले हे रातची आडवांस कोण रावतलो हांगा आमची खंयची एक आमची हें ना CC कॅमेरा खंय ना आमची मेन म्युन्सिपाल्टीची ना हे स्पॉटार घालून आमकां जी आमकां मातसो फायदो जातलो कित्याक जी आमची शॉपांचेर आयडेंटिफाय करून आमकां थोडो एक हें मेळटलो क्लू मेळटलो आनी हेजेर क्लू मेळ्ळ्यार आमकां म्हाका दिसता म्युन्सिपाल्टी सारकी स्ट्रॉंगली डिमांड करतलो आनी आमची मिटींग जाता तेन्ना हाका 1 लाख 2 लाख फायन मारपाकूच जाय नाल्यार ते जाग्यार येवपाना आनी नाल्यार गाडी हें करून ताका अरेस्ट करून गाडी तिकडे उडोवपा पडटा ड्रायव्हराक उडोवपा पडटलें आनी जे खंयची हॉटेलांतली आयली ते चवकशी करपा पडटली आनी हांकां फायन मारून पासून नेक्स्ट वॉर्निंग दिवपा जाय फुडली पाटीन घालना जावपा लागून आतां पुलीस आहा पयलो पुलीस आयला हांगा इन्क्वायरी करपा लागून कोण हें करपा लागून तें करपा लायलें ताका अशें जावपा जायना हांव चीफ ऑफिसरा कडेन बी घालतालो हें अशें जावपा जायना 2, 3 आणि 4 मार्च असे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमेची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. हवामान खात्यान राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. 2 ते 4 मार्च मजगती खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. हे 3 दीस राज्यात खर वत आणि गरमी वाडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 4 मार्च मेरेन चडांत चड तापमान 37 अंश सेल्सियस उरपाचो अदमास खात्यान उक्तायल्या. देखून लोकांनी जतनाय घेवपाचो सल्लोय हवामान खात्यान दिला. आयज गोंय हवामान खात्यान 3 दिसांचो गरमेक लागून येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. 2 मार्च 3 मार्च आणि 4 मार्च हे 3 दीस गरमेक लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. सो हे 3 दीस भायर गरमी खूब आसतली आनी तेका लागून खूब जाणट्यांनी किंवा भुरग्यांनी म्हणात भायर भोंवतना काळजी घेवची पडटली आनी त्याच बरोबर उदक पिवप हे भरपूर जावपाक जाय जेणे करून आरोग्य जे आसा ते बरें उरतले. आनी हे जे 3 दीस आसात हे 3 दीस खास करून अशे जे जाणटे जे लोक आसात तेणी सुद्दां आपली काळजी घेवपाक जाय. जाल्यार हवामान खात्यांतल्यान आयज ही अपडेट येयल्ली आसा. 3 दिसांक लागून येल्लो अलर्ट गरमेक लागून दिल्लो आसा. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. एकीकडेन उदका खातीर वळवळे आणि दुसरीकडेन निसर्गीक उदकाची नाशाडी सुरू आसा. लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयलो पूण थंय जी निसर्गीक झर आसा तिच्या संवर्धनाची कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ली. ताका लागून हे झरीचें उदक गटारांत व्हांवून फुकट वता. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत मार्च, एप्रील, मे ह्या 3 म्हयन्यांत उदकाक लागून लोकांचे सामकेच हाल जातात. एके वटेन सैमीक उदका स्रोत सुकतात आनी लोकांक उदक मेळना. ताका लागून तळी आनी झरींचें संवर्धन करप सामकें गरजेचें. पूण लोटलेच्या झरीच्या बाबतींत अशें कितेंच जाल्लें दिश्टी पडना. लोटले वेर्णा बायपासाच्या कामा खातीर दोंगर कातरून उडयल्लो. हांगासर एक निसर्गीक झरूय आसा. हे झरीचें उदक पायपलायनीच्या माध्यमांतल्यान लोटलेच्या गांवांक दिल्ले जाल्यार लोकांची उदकाची गरज भागता आशिल्ली. पूण हें उदक गटारांत व्हांवून फुकट वता. आता पयलींच उदकाचे सगळे आता मार्गेचे डायवर्शन जावन आनी ते काबार जावपाचें आसा. सो हे सगळे आमचे नॅचरल जे आसा ते आमी तरी प्रोटेक्ट करपाक जाय. सो ते झरो हे सगळे जे झरे आसात दॅट इज दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट सोर्सीस. गव्हर्मेंट शूड रियलायज दॅट इज स्टॉप हिल कटिंग, stop all this destruction of our heritage, natural heritage ponds, lakes, spring. आणि सगळ्याकडे जर तुम्ही मोजले इन द लास्ट 10 years also टोटल हिल कटिंग सगळ्याकडे डोंगर पाचवे आसा ते ब्रावन जाल्ले आसा आनी सगळ्याकडे डिस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड. गार्बेज उडयतात लोक झऱ्यांनी. ते न्हांवपाक वतात थंय सगळे डिस्ट्रॉय करता, पितात, बाटल्यो फोडटा आनी तेंय चल्लां. सगळ्या झऱ्यांकडे तें चल्लां. पोल्युशन इज गोईंग ऑन. सो नॅचरल हेरिटेज जो आमचो ते शूड बी प्रोटेक्टेड. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट इज जस्ट बिकम क्लिशे फॅशनेबल टर्म. ताका फक्त बुकानूच पळोवपाचो तो. इन रियलिटी वी आर नॉट सस्टेनिंग अ बॅलन्स बिटवीन नॅचरल इकोसिस्टम अँड आवर डेव्हलपमेंट. वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंटच जाय बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर. हिल कटिंग करून मागीर सगळे ट्री कवर डिस्ट्रॉय करून झरे जे आमचे नॅचरल सोर्स जे आमकां नेचरान दिल्या ते डिस्ट्रॉय करून आमकां तसलो डेव्हलपमेंट ना. गोंयान आमी खूब कडेन अशें पळयलां की मार्च, एप्रील, मे हे 3 म्हयने सुरू जाले जाल्यार गोंयान उदकाची खूब अशी शॉर्टेज आसता.